आज मळबान शब्द रंगल्यात. आयचो म्हजो खरो युनिक इंटरव्यू. आज म्हजे बरोबर आसात एक गोंयकार जाचें नांव समज तुमी इंग्लिशीन ट्रान्सलेट केलें तें ट्रान्सलेट जावन जाता हॅप्पी टिचर. तुमकां नांव सांगता. आमचो गोंयचो गोंयकार जाणें गोंयकारपण राखलां. प्रमोद बाब आचार्य. Pramod for happiness and Acharya for teacher. I am very happy that you taught me this. मग आता तुम्ही इतली इंटरव्यू करून तुमचेरूच गुगल करुना दिसता. सवय ना. सवय ना. सदांच तुम्ही दुसऱ्याचेर. हाऊ डज इट फील? बरेंच ऑड दिसता. कित्याक तुका सदांच कितें जाल्लें, हय, गरमी दुसऱ्या सायडीन दिवपाची संवय जाल्ली. कशें आसा सद्याक इल्लोसो कॉन्फिडन्स कितें आसा की रविचंद्रन अश्विन वचूनय सेंच्युरी मारता. सो म्हाका जरी बॉलिंग घालपाची संवय आसली सो दीस अशे आहात की बॅटिंगूय करपाक कळपा जाय. हय हय हय. सो आतां हांगा बसयलाच म्हणटकीर तुगेली ती डिफेन्स पळयता जाता जाल्यार. ना ना शी तूं लूक 13 years हय, तुवें बॉलिंगूय केलें, बॅटिंगूय केलें, विकेट किपरींगूय केलें. कळ्ळें तुका? आय वॉन्ट टू आस्क यू अ ब्युटिफूल क्वेश्चन. युअर प्रेझन्स इन गोवा चेंज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, or I could call you today the father of electronic media. ना तें चड जातलें. चड जावचें कित्याक ना. जाणा? कित्याक तुवें तुका 13 वर्सां खूब त्रास काडला. हाजेर म्हाका तुजे शब्द जाय. म्हाका तशें दिसना. ताजे फाटल्यान दोन कारणां आहात. पयलीं कारण हांव कित्याक आयलो इज हांव ऑलरेडी CNN IBN काम करतालो. आय वॉज वर्किंग एज ब्युरो हेड. आय वॉज लुकींग आफ्टर कोंकण टू मेंगलोर मेरेन. एंड देन आय डिसायडेड टू शिफ्ट. आनी ताजे फाटली दोन कारणां आशिल्लीं की समटायम्स यू गेट अ फिलींग फ्रॉम युअर गट दॅट दीस इज इट. आनी प्रामाणीकपणान दिसतालें की गोंया भितर 24 वरां चॅनल चलपाक शकता, जे सगळे जाण म्हणटाले की चलपाक शकना. बट ती गजाल दिसताले की गोंयाक जर अशे प्लॅटफॉर्म्स मेळ्ळे जे 24 वरां चलपाक शकतात आनी गोंयकारांच्यो खबरो गोंयकारां म्हऱ्या पावोवपाक शकतात. आनीक जाल्यार डेफिनेटली तुगेलें म्हाका ती गट फिलींग आशिल्ली की टायम आयला. एंड दॅट वॉज माय गट सामकें प्युअरली की आतां हें केलें जाल्यार हें सक्सेसफूल जातलें. सो इवन फ्रॉम दॅट टेकिंग दॅट जम्प की खूब जाणांक दिसतालें की हांव पिशेपणां करता. बट म्हाका एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो की दीस इज एन आयडिया हूज टायम हेज कम. सो आनीक जर आमी गोंयकार जांकां ह्या फिल्डांतल्यो कांय गजाली कळटात ते जर मुखार सरून हे गोंया खातीर करचे ना जाल्यार कोण करतलो. आनीक दुसरो आशिल्लो की संदेश प्रभुदेसाया सारको मनीस आशिल्लो हू वॉज ऑलरेडी गोईंग ऑन दॅट ट्रॅक. आनी एक कॉन्फिडन्स येता की चल दोग जाण गोंयकार जर एक कडेन मेळ्ळे जाल्यार एक कॉन्फिडन्स येता की कितें तरी करपाक शकतात. एंड दीस कॅन बिकम व्हेरी व्हेरी सक्सेसफूल. सो दीज आर द टू रिजन्स जाका लागून म्हाका दिसता की आय मेड दॅट डिसिसीव शिफ्ट सामकें. टेल मी हाऊ मच वॉज दीस फॉर द लव ऑफ गोवा? गोंयच्या मोगाप आसात कित्याक कितलें केलें तुवें? बिकॉज इकॉनॉमिक करियर वायज इट वॉज नॉट अ प्युअरली करियर मूव. कारण करियर वायज आय वॉज क्वायट सेटल्ड. देर वॉज नो प्रॉब्लेम एट ऑल. आनी इंडस्ट्री वॉज एक्सपांडींग. सो म्हाका याद जाता इवन ताणें मराठी चॅनल लॉन्च केल्लें. देर वॉज CNBC TV 18. देर वॉज CNN IBN. दे आर एक्वायर्ड अ हिंदी चॅनल ऑल्सो. एंड आय वॉज लुकींग आफ्टर एवरीथींग. अशी रेअर ऑपॉर्च्युनिटी जी मेळटा की यू कॅन डू
हिंदी जर्नलिझम, इंग्लीश जर्नलिझम, मराठी जर्नलिझम, बिझनेस जर्नलिझम जनरली जो अश्यो पॅलेट कोणाक मेळना. सो इट वॉज नॉट अ स्ट्रिक्टली करियर मूव. आनीक 2 गजाली आशिल्ल्यो, लग्न बेगीन जालें नाशिल्लें तेन्ना. सो तेन्ना चड विचार करून टेन्शन घेवपाची गरज आसना. यू कॅन टेक दॅट जम्प. आनीक तेच जर परिस्थिती आज आशिल्ली घडये हांव 2 फावटी चिंतता आशिल्लो, फॅमिली सगळे गजाली ह्यो चिंतून. त्या टायमार यंग अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल की द आयडिया हूज टायम हॅज कम दॅट गोवा निड्स दीस. आनी गोंयाक जर ही गजाल सक्सेसफूल जाली जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक स्वताचो असो एक आवाज मेळटलो, प्लॅटफॉर्म मेळटलो, जो प्रत्येक घरांनी पावतलो आनी गोंयकारांचे इशू गोंयकारांच्या घरां भितर पावतले. आय थिंक दॅट वॉज द मोस्ट इन्स्टिंक्टीव थिंग की. आनी ऑब्वियसली जेन्ना त्या घरां भितर पावता एज बिझनेस ऑल्सो इट बिकम सक्सेसफूल. Very nice. हय But after 13 years, हय. are you satisfied? सॅटिस्फायड इन टर्म्स ऑफ वॉट? सक्सेस जाल्यार डेफिनेटली. बट सॅटिस्फायड इन टर्म्स ऑफ मिशन जाल्यार डेफिनेटली नॉट. So you still, Kidak, you are seeing a lot of people too close. हय You are reading them. हय. You are understanding what they are doing. It is not always that you can thread a line. हय. आनी त्याच खातीर म्हळें की बिझनेस ऑर वेंचर सक्सेसफूल डेफिनेटली. मागीर त्या सक्सेसाच्या बाबतीत नोबडी कॅन डावट. घरांनी पावला चॅनल, प्रत्येक मनशाक मोबायल धरून, लॅपटॉप धरून ते टीव्ही मेरेन प्रुडंट आसा. बट मिशन अल्टिमेटली कितें? मिशन हें गोंय न्ही. हय. तें गोंय हें जें मिशन आसा, तूं जर म्हाका विचारशीत ताजे बाबतीत तूं सॅटिस्फायड आहा का म्हणून, ना न्ही. एक सांगता, तुझे शब्द ऐकून मळबांतल्यान पावस पडूंक लागला. हय. कितें करया? भितर या काय हांगाच बसया, करया? बसया, बसया. पावसानूच बसया. बसया. सामकें. वेंचणुक्यो आयल्यो, शिपको मारुया, हातूनच गोंय काबार जालें. आज गोंयान एक 10-11 लाख रुपया 11 लाख वोटर आसात. हातूंतले म्हाका दिसता एक 7-7.5 लाख तुमी सांगला तशें गोंयकार, बाकीचे भायले, ऑर मे बी अ लिटल मोर. बरें पडूंक लागलो मरे पावस. हां, मोगाळ आयकुप्यानो, पावसाची आकाशवाणी जाली. ज्या मनशाचे शब्द ह्या वाऱ्यान आसात ते वयल्यान उदकाच्या रुपान पडपाक लागले. तूं अशें म्हणपाक शकता की हांव इंटरव्यू दितां, हय, हें थंय मळबाच्यान, तुजे मळबाच्यान ज्या मळबाक तूं सांगून हो इंटरव्यू सुरू करता ताच्यान सुद्दां पळोवपानच जालें. हां, म्हणटकर पळय पळय तो आनी कितें इंटरव्यू दिता काय म्हणून. मजान अशेंय म्हणपाक जाता की देवान धरलें जातलें की हे दोगी जाण पळय आसात हांच्यो तकल्यो मातश्यो थंड करया म्हणून. अशें आसूंक शकता की हे दोगी जाण सामके सळसळिल्ले रक्ताचे मनीस, मातशें थंड दवरया म्हणून. थंड करया. सो आय वॉज गोईंग ऑन द सब्जक्ट. वेंचणुक्यो आयल्यो, शिपको मारुया, हाजेरूच गोंय काबार जालो. आज गोंयान एक 10-11 लाख वोटर आसात. तातूंतले एक 7-7.5 गोंयकार, बाकीचे नॉन गोवन्स हू हॅव गॉट डॉमिसायल्स आनी हें इन गोवा. आमी हे 7.5 लाख गोंयकार कितें करूंक लागल्यात? हांव बरो तूं वायट. आमी हे गोंयकाराकूच जितले पळय आमी गोंयकार आहा 7.5 लाख तांचीच फोडटात. आनी हे 3.5 लाख जे भायले आहात त्यो आमचो हो कार्नवाल फेसबुकाचेर, ट्विटराचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर वाचतात. आमचीच घाण आमी झरयतात थंय. आनी हाजेरूच ही सगळे पळय भायले आयल्यात. ही आमची पयलीं पासून डिवायड एंड रूल हें पयलीं पासून गोंयचे घडत आयलां. म्हाका तुमचे कडेन हाजेर भासाभास करपाक जाय की कशें आमी ह्या गोंयकारांक युनायट करया. पण नवी गजाल आहा न्ही की
हे चित्र वेगळें न्ही, तें ओपिनियन पोला वेळारूय अशेंच आशिल्लें, तें राजभास आंदोलना वेळारूय तशेंच आशिल्लें. ताजे उपरांत गोंया भितर जितलीं आंदोलनां जाल्या धरून धरून ते रिजनल प्लेन SEZ सगळें, ह्या सगळ्या टायमाचेर गोंयकार केन्ना युनायटेड आशिल्लो नाशिल्लोच न्ही. आनी हांव ताज्या मुखार वचून एक गजाल म्हणटा की ती होमोजिनिटी आमी सोदतात कित्याक? कारण गोंया खातीर कितें बरें हो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना आसूं दी न्ही वेगवेगळे पॉयंट ऑफ व्ह्यूज, मतप्रवाह आसपाकच जाय. दॅट इज वाय वी आर इन अ डेमोक्रेसी. एब्सोल्युटली. प्रॉब्लेम खंय जाता? प्रॉब्लेम जेन्ना ते मतप्रवाह उरनात ते एका बिटर रिएक्शना भितर कन्वर्ट जातात. म्हाका जो आज भंय दिसता तो त्या बिटरनेसाचो. गोंयकारां मदीं सदांच मतभेद आशिल्ले, मनभेद नाशिल्लो. आज म्हाका तो मनभेद दिसपाक लागला, आनी दॅट स्कॅर्स मी. आनी तो मतभेद आसून सुद्दां रातीन आमी एकमेकाच्या खांदार हात घालून सुशेगाद तावेर्ना वताले न्ही. हय. आज कित्याक वचनात? आज अशें कितें सेन्सिटीव वॉलटायल जालां की फॅमिली किंवा एक्सटेंडेड फॅमिलीच्या डिनर टेबलाचेर जर सुद्दां आमी बसले जाल्यार सुद्दां म्हजी पॉलिटिकल व्ह्यूज कोणाक हर्ट करतले काय हें चिंतपा मेरेन आमी पावले. वाव, व्हेरी व्हेरी गुड थिंकींग. दॅट्स वॉट स्केर्स मी. जे केन्नाच नाशिल्लें न्ही. तुवें आतां 13 वर्सां पयलीं हांव प्रुडंटाक आयलो हो उल्लेख केलो. त्या 13 वर्सांक जेन्ना आयिल्लो तेन्ना कोण घेवन बसतालो? प्रत्येक कोण हाका सपोर्ट करतालो, कोण ताका सपोर्ट करतालो, पूण लास्टाक एक न्ही आमी. मतभेद आशिल्लो, मनभेद नाशिल्लो. आज हो मनभेद कित्याक तयार जाला? कारण मनभेद जाता तेन्ना बिटरनेस येता, मतभेद आसतात तेन्ना बिटरनेस येना. मतभेद आसता तेन्ना लास्टाक तुगे वाद आनी संवाद इतल्याचेर उरता. हाजेरूच एक्सटेंडेड क्वेश्चन. हय प्लीज. तूं कितें करतलो हाजेर? यू आर देर फॉर 13 years. हांवें आज मेरेन म्हजे तूं इंटरव्यूज पळय किंवा डिबेट्स पळय किंवा बाकीचे प्रोग्राम्स पळय, हांवें एक तत्व पाळ्ळां, नेवर टू बी इंडिसेंट. बऱ्यांतलो बरो प्रश्न आनी वायटांतलो वायट प्रश्न अत्यंत देसेंतपणान विचारपाक जाता. आनी एक गजाल हांव शिकलां की तो जर देसेंतपणान विचारलो जाल्यार मुखाल्लोय मनीस तितल्याच देसेंतपणान ताची जाप दिता. ज्या टायमार आमी देसेंत रावपाचें विसरतात, आनी देसेंत हो आमचो शब्द न्ही, सामको, तें जेन्ना आमी विसरतात आनीक आमच्या प्रश्नांची भाशा ही त्या प्रश्नाचो मुद्दो सोडून तो हांव ज्या मनशाक विचारतां ताजेर बाण मारप हाजेर पावता तेन्ना तो बिटरनेस सुरू जाता. म्हाका प्रश्नाचें उत्तर जाय, मुद्द्याचें सोल्युशन जाय, काय म्हाका मुखार बशिल्ल्या मनशाक सकल उडोवपाक जाय? हें गोंयकार करनाशिल्लो. दुसऱ्याक सकल उडोवप हो उद्देश केन्नाच गोंयकाराचो आसनाशिल्लो. आज तूं जेन्ना ते फेसबुका वयल्यो ट्विटरा वयल्यो गजाली सांगता, प्रत्येक कडेन आमकां आज दुखता कितें, तोपता कितें तें न्ही. सगळेच जाण आमीच गोंयकार आमीच दुसऱ्या गोंयकाराक वायट म्हणटात. नो, वायट म्हणपा तो गोंयकाराक वायट म्हणटात, मुद्द्याक न्ही. एक्झॅक्टली. सो ओपिनियन पोलाचेर सुद्दां जेन्ना वाद जालो, राजभास आंदोलन सुद्दां जालें, आमी जांकां कोंकणी जाय आशिल्ली तांणी मराठीवाले वायट म्हणना. ना, तांणी मराठी नाका म्हळी. हय. आज आमी कितें म्हणटात? मराठीवाले वायट म्हणटात, मराठीवाले कोंकणीवाले वायट म्हणटात. हय. हाजेर आमी कशें पावले? दॅट इज. आनी खूब दुखता. कारण इदी व्हडली गजाली जंय खरें म्हळ्यार आमचो समाज फुटपा जाय आशिल्लो. ओपिनियन पोला सारको विशय आसूं, राजभाशे सारको विशय आसूं, आमचो समाज फुटपा जाय आशिल्लो न्ही. समाज फुटलो ना आमचो. पूण आज तशें कांयच विशय नासतना आमचो समाज फुटिल्लो कित्याक दिसता? हांव प्रश्न विचारपाक लागलो, उत्तर दिवपा वाट्याचें. ना. पयलीं कितें जातालें? इट वॉज अ ब्युटिफूल दीस थिंग. लेट अस एग्री टू डिसएग्री
आनी सांजचो दॅट इज वॉट डेमोक्रेसी इज न्ही. आज हें तुजें आज दीस यू बेटर डू समथींग. आज झेंडो ऑफ माय दिस थिंग ऑफ इंटरॅक्टिंग विथ यू स्टार्ट युनायटींग गोवा. हांव तेच म्हणना, हांवें प्रत्येक वेळार वचून हेंच सांगलां की मुद्द्याचेर उलोवया. हांव प्रत्येक खेपेक म्हजो एकूच फोकस उरता की मुद्द्याचेर उलोवया, मनशांचेर न्ही. मनीस बरोय आसता, वायट आसता. म्हज्याय भितर कांय बरे गूण आसात, वायट गूण आसात. पण म्हजे भितरले वायट गूण घेवनूच जर तुका म्हाका सकयल उडोवपाचो आसा जाल्यार दॅट ट्रबल्स मी. बिकॉज एज अ पर्सन दोनूय गूण आसतले म्हजे भितर, बरे गूण आसतले, वायटूय गूण आसतले. पूण म्हजे बरे गुणा बरोबर काम करून जर तूं गोंया खातीर कितें करपाक शकता जाल्यार ते दोगी जाण मेळून करया न्ही. पूण आज जर आमचो प्रत्येकाचो उद्देश हा की ताजे भितरली वायट गूण सोदून हांव त्या वायट गुणांचेर अटॅक करतलो एक्झॅक्टली, जाल्यार तातूंतल्यान गोंयची बरें कशें जाता हें म्हाका कळना. म्हाका फुडली हें इलेक्शन जावन फुडलें इलेक्शनाची भंय दिसूंक लागला. कन्सिस्टंटली हांव एकच गजाल करता की मुद्द्यांचेर उलोवया. हांव प्रश्न मुद्द्यांचेर विचारता. ओके, कांय गजाली भितर तुका पॉलिटिकल हिपोक्रेसी एक्सपोज करची पडटा. बट आय कॉन्शियसली मेक एन अटेम्प्ट की आय डोंट बिकम पर्सनल. बिकॉज तातूंतल्यान कांय साध्य जायना न्ही. प्रत्येक पर्सनल वचून कितें जाता साध्य म्हाका आज मेरेन कळना. कोणाचेरय पर्सनल वचून कोणाच्याय तरी पर्सनल अटॅक करून कितें साध्य जाता. कारण खंयचोय इशू जर घेतलो 5 वर्सांनी मतदान आमीच करतात न्ही. सारकें. मागीर ताजें पर्सनल वचून आनी ताका हें करून कितें फायदो. आमी एक लेट अस एग्री टू टेल द गोवन्स की हें इलेक्शन सोड, फुडले इलेक्शनाक गोंयकार आनी नॉन गोवन्स अशें आसतले फॉर वोटींग पॅटर्न. नन ऑफ द पॉलिटिशियन्स वील बी एबल टू टॉक ओन्ली फॉर गोंयकार. आनी असल्याच कन्सेप्टांतल्यान ती शिवसेना उबी राविल्ली. जय महाराष्ट्र असल्याच कन्सेप्टांतल्यान की तेन्ना सगळे बॉम्बे भायले येवपाक लागले आनी मराठी प्रायड वॉज कॅप्ट ऑन द सायड. पूण एक गजाल न्ही, मराठी प्रायड जेन्ना आमी म्हणटात किंवा कोंकणी प्रायड आमी म्हणटात किंवा गोंयकार म्हणटात, जमीन विकपी गोंयकार आसता, हय, दुकान भाड्यान दिवपी गोंयकार आसता. हय. सो जो मनीस आनीक तेंय आसा की जो गोंयकार तुगेलें आपलें दुकान सकाळीं 9 ओपन करून हय, रातीन 8 बंद करतालो, हय, तेंच दुकान हय, तो ताका आमी भायलो म्हणटात, हय, तो भायलो मनीस येवन सकाळ फुडें 6 ओपन करून रातीन 11 बंद करता न्ही. मागीर त्या मनशाचे जर कश्ट आसात, तो जें कितें करता आपली फामील घेवन तो येता आनी हांगा कितें तरी करता, त्या कश्टाक हांव वालोर दिता. एट द सेम टायम एक गोंयकार म्हण हांवूच तें भाड्यान दिता न्ही. एक गोंयकार म्हण हांवूच ती जमीन विकता न्ही. एक गोंयकार म्हण हांवूच ताका सगळें दिता. हांव तुका हाजेरूच एक ब्युटिफूल, ही आमची हिपोक्रेसी न्ही. हय हय, हांव आतां हिपोक्रेसी न्ही, हांव आज तुका एक स्टोरी सांगता. हय. हें घर हांवें घेतलें, हाज्या कुशीक आशिल्लें ती आनी एक जागो. तो जेन्ना आमोणकार बाबान विकूंक काडलो, ताणें सांगलें तूं गोंयकार म्हणून आपूण पावलो, तुका दिता. तो घेतलो हांवें. ताचे ओपोजीट एक घर आशिल्लें. म्हणजे विकपाक आयलें म्हणटकर हांवें पळयलें, बाबा आनी कोणें भायल्यान घेवचे पेक्षा हांव घेवन दवरता म्हणून. एकटो भायलो हांगा सगळ्या ग्रुपाचेर घालता, क्या ये सब कुछ ले रहा है क्या, हमको क्या छोडेगा. आज ह्या नंदन कुडचडकराक म्हज्याच गोंयान जागो घेवपाक ह्या घाटयांक विचारपाक जाय. ही परिस्थिती पावली आमची. ही परिस्थिती कोणी हाडली आमचेर. हाजेर हें सांग म्हाका आतां. ही परिस्थिती कारण जेन्ना खंयच्याय जाग्याचो डेमोग्राफीक बॅलन्स बिगडटा तेन्ना हो संघर्श तयार जाता. बरोबर न्ही. पूण तो डेमोग्राफीक बॅलन्स बिगडावपाक जर थंयचे नेटीव पॉप्युलेशनच जबाबदार आसा जाल्यार मागीर कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवप. म्हाका हो मुद्दम प्रश्न पडटा की एवरी टायम जेन्ना आमी म्हणटात की भायले येता ते खंय येता, ते खंय तर रावतात न्ही. कितें तरी पोट भरपा खातीर करतात न्ही ते. एक्झॅक्टली. ते सगळे तांकां कोण करपा येता, आमीच न्ही.
आणि सी यू कॅनॉट कीप ऑन सो चेजिंग यू आर तुजो फायनली मोरल ऑफ युअर स्टोरी तुजें म्हणणें की स्वार्था म्हाजा नांव गोंयकार. स्वार्था माझा नाव गोंयकार न्ही, स्वार्था माझा नाव एव्हरीथिंग एव्हरीवेअर. हां बट लेट अस नॉट बी हिपोक्रेटिक. दॅट्स इट. ढोंगी जावची न्ही की इशू आमीच तयार करप आणि त्या इशूचें आमीच भांडवल करप आणि ते भांडवल करून आमीच आमचे कडेन झगडप, ताजे कडेन न्ही. तुम्ही सांगा एक्झॅक्टली आमीच आमचे कडेन झगडटा. क्लासिक केस. इशू आम्ही तयार केला, इशूची भांडवल आम्ही केला आणि ते भांडवल करून आम्हीच आमचे कडेन झगडटात. जाची नांवान झगडटा पळय तो थंयचा. परफेक्ट हो तुवें सामको ताका काय फरक पडलो ना. सारांश तुवें सारको परफेक्ट शब्दाचे तुवें. कितें कितें म्हणपाचें सांग म्हाका. सी एटलिस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम यू हॅव टू फर्स्ट एडमिट दॅट देर इज अ प्रॉब्लेम. यस अँड द सेकंड स्टेज इज टू अंडरस्टँड दॅट आय एम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम. यस सद्याक आमगे जर भाशणां आनी आमची जर एक तुगेली फेसबुकाचेर आनी ट्विटराचेर जर वाचपा लागले, मागीर आमकां प्रॉब्लेम एक कडेन, ताजें सोल्युशन एक कडेन, पार्ट ऑफ प्रॉब्लेम एक कडेन आनी जाच्या विशीं उलयता तो थंय सुशेगाद आसा. ही परिस्थिती न्ही आमची. लेट अस गो इन टू अ ब्युटिफूल सब्जक्ट ऑफ गोवन्स. आज गोंयचे पेक्षा गोंयच्या भायर गोंयकार चड आसात. मानतात तुमी? बरोबर. कितें जालें हांगच्यान जेन्ना गोंयकार भायर गेले, लंडनाक गेले, अमेरिकेक गेले, कॅनडाक गेले, हांगा कितें आमचे सुसेगाद 8 वरां काम केलें आनी यू कूड गेट रेस्ट. थंय तांकां वचून भयंकर त्रास काडचे पडले. 14 वरां 15 वरां काम करप, 2 शिफ्टीक काम करप, जस्ट टू मीट द बॅलन्स बोथ द. बायलेकी काम करचें पडूंक लागलें, घोवाकी काम करचें पडूंक लागलें. शिफ्ट जालें कोवीड आयलो तेन्ना. कोवीड येवचे पयलीं ब्रॅक्सीट जालें. सो पोर्चुगीज पासपोर्ट वूड बी वॅलीड ऑर नॉट वूड बी वॅलीड हाजेर प्रश्न आयलो. आनी तें जातकच हे 8 म्हयने आमचे गोंयकार घरा कडेन आसात. पगार मेळटा तांकां. पूण ह्या 8 म्हयन्यांक दे गॉट टायम टू रिट्रोस्पेक्ट. And I think they have done a lot of thinking about Goa. Only thing, reality in Goa has changed. It is totally changed. Unless those people come back, we need those expertise now. We need good thinking. हाजेर तुमचें म्हणणें कितें? तर डेफिनेटली whoever wishes good for Goa can contribute. Yes. ताजे बद्दल थंय आनी परत थंय आनी डिविजन्स करपा नाका. नाका सामकें. चड जालें. वत थंय डिविजन, वत थंय तुगेले भितरलो भायलो, आमचो तांचो, आपलो परको खूब जालें. ज्या मनशाक गोंया खातीर बरें मोग आसा, जो गोंयकार तो हांगा आसूं किंवा जगाच्या फाटीर खंयी आसूं, ताका जर गोंया खातीर कितें करचें अशें दिसता, ताजी जर कांय विचार आसात गोंय कशें आसचें आनी किंवा तांणी जग पळयलां आनी तें जग पळोवन तांणी जो एक अनुभव मेळयला, तो अनुभव ताका आज दिसता की आपणे गोंया खातीर वापरचो म्हणून. तातूंत भितर चूक कितें आहा? तातूंत भितर आमी कित्याक उगीच काचाबूल जावपाक जाय? लेट अस वेलकम आयडियाज. Yes. फ्रॉम वेन डीड वी स्टॉप डुईंग दॅट? दॅट्स हांव परत त्याच मुद्द्याचेर येता की तुजी आयडिया ही आयडिया म्हणून चुकनाच, ती कोणा कडच्यान आयला हें म्हाका पयलीं पडून गेलां. सारकें सारकें. हो म्हजो प्रॉब्लेम आज. तो बरी मनशा कडच्यान येवं ती आयडिया किंवा वायट मनशा कडच्यान येवं. जर आयडिया बरी आसा जाल्यार मनशाचें कित्याक पडलां? दॅट इज माय पॉयंट. आज जर कोणें एक बरो विचार सांगलो जाल्यार त्या मनशाचो बॅकग्रावंड सोदपाक वचपी आसा न्ही आमी. तें जालां. तो कोणाक लागीं, तो कोणाचो, ताणें हाजे पयलीं कितें केलां, आनी तो एक बरो विचार सांगता जो विचार फायद्याचो आसा गोंयाच्या. आमी आज कितें करतात? वी अटॅक द पर्सन.
वी आर नॉट अटॅकिंग द आयडिया or we are not debating the idea. We are attacking the person. But what you do in that bargain is you discredit the idea. आणि ती एक जर बरी आयडिया आसा ती त्या सगळ्या हातूंत भितर डिस्क्रेडीट जावन भायर पडली. फायदो कोणाचो जालो? Okay, with this same thinking, let us get into a political thought process. See, you know all the parties. See, BJP जावं. BJP in गोंया खातीर with their thought process, they brought in Ladli Lakshmi. They brought in lot of doles which were good for Goans. आनी चडशे ते गोंयकाराकूच मेळ्ळे. म्हजो इश्ट विजय बाब सरदेसाय, his concept of Goa, गोंय आनी गोंयकारपण was outstanding. The concept what he created was outstanding. करेक्ट. काँग्रेसीचो हात विथ हँड विथ गोवा, आरजीचो पोगो आनी जावं चर्चिलाचो एक थॉट प्रोसेस. म्हजें म्हणणें अशें की ऑल दीस हांचो फायनल मुद्दो इज टू हेल्प गोवा. Why don't we all Goans get together and tell these people, get together. It is not whether you are wrong or I am right. Goa first. सद्याची परिस्थिती कितें आसा? सद्याची परिस्थिती अशी आहा की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटल्याक गोवा फॉर गोवन्स म्हणटल्याची नसाय. गोवा फॉर गोवन्स म्हणटल्याक गोवा फॉर इंडिया म्हणटल्याची नसाय. गोवा फॉर इंडिया म्हणटल्याक गोंय गोंयकारपण म्हणटल्याची नसाय. आनी सगळ्यांक तांची नसाय. ही आमची सद्याची परिस्थिती न्ही. आतां म्हाका खूब फावटी ही परिस्थिती पळयतकीर प्रश्न पडटा की वेदर अवर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो युजींग ब्रँड गोवा टू सेल अस their political outfit and not build Goa. विचार अनेक स्लोगन्स हाजे फाटल्यान तुगेली जेन्युइनिटी आसा काय कितें? कारण ती जर जेन्युइनिटी आसा जाल्यार ती सत्तेक येतकीर कित्याक दिसना? ती सत्तेच्या भायर आसतनाच कित्याक पोटतिडकीन दिश्टी पडटा? सत्तेक येतकीर तुगेली प्रत्येक मनशाची भाशा कित्याक बदलता? इफ दॅट थॉट प्रोसेस ऑर युअर फाउंडेशन इज सेम, हो बदल कित्याक जाता? म्हणून म्हाका डावट मारता की तुमी आमकांय ब्रँड गोवा सेल करतात रादर दॅन बिल्ड गोवा. दिस इज नॉट बिल्ड गोवा, दिस इज ब्रँड गोवा सेलिंग बाय अवर पॉलिटिकल पार्टीज टू अस गोंयकार्स. आणि तातूंत भितर जाता कितें? परत तातूंत भितर प्रत्येकाचे वेगवेगळे जे शब्द आसात आनी शब्दजंजाळ आसा तातूंत भितर आमीय घुस्पतात, आमी परत डिवायड जातात, आमी परत तशीच डिवायड जावन मतां मारतात. फायदो तांचोच जाता न्ही. आज रातचो न्हिदता आसतना हाजेर बरो विचार करता. प्लीज. कित्याक तुवें म्हज्या हांव सद्दां राती न्हिदतना करता. मेंदवान बरी घुसपळ घाल्या. सो how do you find an alternative to this? What is your this thing? आमी गोंयकारांनी करचें कितें? These are all the problems. Correct. In India, in Goa especially, all problems have solutions. And all solutions brings its own problems. मानता तूं? बरोबर. हाजेर हें सगळें पळय खतखतें जालां. तें एक लेवल प्लेईंग फील्ड फॉर गोवा करपाक कितें करचें? एक आमचो सद्याचो जो ड्रॉबॅक आसा, जो ड्रॉबॅक ह्या इलेक्शना भितर सुट्टलो काय फुडल्या इलेक्शना भितर सुट्टलो म्हाका खबर ना. खंयच्याय देशाक न्ही जगाक घे की इव्हेंच्युअली इट इज अ बॅटल बिटवीन टू पॉलिटिकल थॉट प्रोसेसीस. तो मागीर रायट लेफ्ट आसूं, तो मागीर रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स आसूं, तो मागीर कितें आसूं, ते मागीर तुमी इंग्लंडाक वचात, अमेरिकेक वचात किंवा खंयी वचात. इव्हेंच्युअली हे 2-3 पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जे आसात ते थॉट प्रोसेस लोकशाही भितर आसप गरजेचें. आज गोंया भितर जर आमी पळयलें जाल्यार
तो फरक तुका दिसता, तो फरक तुका दिसना. जेन्ना ते काँग्रेस जनता पार्टी म्हण आयलें, everyone started liking it on Facebook because that is the apt description of our politics right now. रायट सो हें करपाची हिम्मत आमच्या राजकारण्या भितर खंयच्यान येता की आज हांगा आशिल्लो मनीस फाल्यां थंय वता, फाल्यां थंय परत हांगा येता. आमी एकदां तरी वोटर म्हणून असो मेसेज दिला की आमकां डिफेक्टर नाकात म्हणून. फर्म मेसेज धाडला आमकां नाका डिफेक्टर म्हणून. आनी हांव खंयची डिफेक्टर म्हणटा, जाणी टर्म कंप्लीट करून पार्टी चेंज केल्या ते डिफेक्टर न्ही, जे मिडल ऑफ द टर्म सोडून वतात असली कितली डिफेक्टर आमी घरा धाडले. 2000 सावन हांव 2000 कित्याक म्हणटा कारण तुगे एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्युला भितर रिजायन जावपाची तरतूद आफ्टर 2000 आयली. आनी पयली रेजिग्नेशन म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे इजदोर फर्नांडीसाचें, म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान काणकोण पैंगीण, तेन्ना पैंगीण कॉन्स्टिट्युएन्सी. Isidore Fernandez got re-elected. When was Isidore Fernandez defeated? जेन्ना ताणें सेकंड टायम केलें, जेन्ना सेकंड टायम तो परत फुटलो इन द मिडल ऑफ अ टर्म, तेन्ना इजिदोर पडलो, पण बाकीची 4 जाणां आयले. मागीरची सगळी डिफेक्शनां गे, वी हॅव रिटर्न देम बॅक टू असेंब्ली. नॉट दोज हू हॅव कंप्लीटेड द टर्म, but those who deserted their party and their electorate and their constituency in the middle of a term, we have returned them back. न्ही कोणाक उडयला आमी, कोणाक उडयला घुसपला आज. हांव हें सांगना. राजेश पाटणेकर कंप्लीटेड हीज टर्म and joined Congress, got defeated, but he completed his term. हांव ते डिफेक्शनाचेर वचना. हांव मदीं जे आतां जी फोकाणां चल्ल्या फाटलीं 4 वर्सां, हांव त्या फोकाणांचेर उलयतां. अशीं हांव फाटलीं 20 वर्सांचो इतिहास घेवया म्हणटा. ताज्या पयलींच्यान ते खतखतें नाका तेन्ना तुगेले अवर 10 शेड्यूल वॉज ऑल्सो गेटिंग इवॉल्ड. फायनली इट केम टू दॅट न्ही 2/3 आनीक रिजायन इफ इट इज नॉट 2/3. वी हॅव सेंट पीपल बॅक टू असेंब्ली. सो ताणें कित्याक भिवचें, कित्याक भिवचें? यू स्टील हॅव ती तुजी ही अजून वचूना. ती 13 वर्सां फाटीं पळय तुवें ती पेटयल्ली न्ही, हय, ती ज्योत इज स्टील पावस पडूनय गेलो ना. पावस पडूनय. फक्त डिफरन्स कितें, तुजे सारको आनी म्हजे सारको, वी वील नेवर कंटेस्ट. म्हाका खूब फावटी तुगेले कोणी विचार जाल्यार हांव सांगता की आय मे हॅव द ब्रेन्स फॉर इट, आय डू नॉट हॅव द स्टमक फॉर इट. कारण ज्या लेवलाचेर ते पावला, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आय एम नॉट सेईंग नेवर से नेवर, आय एम ऑफ दॅट सारकें. फाल्यां हांव करतलो काय कितें, आय एम नॉट रुलींग इट आउट. इच्छा आसा, इच्छेचो प्रश्न ना थंय. यू नेवर नो वॉट ऑपॉर्च्युनिटी कम्स अप. You never नो. But I will tell you that much. But as of today, I feel I may have the brains for it. I do not have the stomach for it. I will tell you and the viewers कित्याक कितलेशे जाणांनी म्हाका फोन मारलो की बाबा इज दीस तुजी गाडी फॉर. I will never contest. My pleasure is love of Goa. It is not politics. But no, that's the point न्ही की म्हाका तुका कित्याक दिसना. कारण we have seen that all those people who defected, went somewhere under the name of development, power, whatever the hell it is, our electorate or we the people, we have returned them back to the assembly. हांव तुका 20 वर्साचें एग्जांपल दिता. एक इजदोर आतां म्हाका तें खबर ना आमच्या गोंयकारांची ती क्रायटेरिया बी जाल्यार एकाच टर्मा भितर तुवें 2दा फुटपा जायना म्हणून. एकाच टर्मा भितर जो 2दा फुटला ताकाच आमी धाडला घरा. बाकी सगळे आमी परत धाडल्यात. ऑन अ लायटर नोट, आय डोंट नो इफ दॅट्स अवर क्रायटेरिया की पळय एकदा फुटपाक शकता तूं पर टर्म, दुसरी फावट फुटल्यार तुका तो घरा धाडटा. we cannot tolerate that is our tolerance. Double whammy. That is our tolerance level. I don't know. सो फाल्यां तूं जेन्ना म्हणटा म्हाका की गोंयकारांनी कितें करचें, इफ दीस इज हाव वी बिहेव, दीस इज वॉट वी आर डुईंग न्ही.
कोणे फोर्स केला आमकां त्या EVMाची वचून हेच बटन दाम म्हणून. ती मागीर काँग्रेस आसतनाय आमी तीच बटनां दामल्यान, BJP आसतनाय आमी तीच बटनां दामल्यान. सो हातूंत भितर हेंय ना, तूं खंयचे एका पक्षाच्या माथ्यार काडून दोश मारपाचें हांवें बंद केलां, कारण आमीच दामता न्ही ती बटनां वचून. एक्झॅक्टली. मागीर डोंट नॉट ब्लेम अ पॉलिटिकल पार्टी. No, political party is there to do politics. Me and you, as citizens, we should think what is good for us. Political party is there to come to power. We are there to ensure that when they come to power, they behave properly. Are we ensuring that? No. And if we are not, then why blame them? प्रत्येक मनीस त्या खुर्चेर बसतकीर ते गरमीत आनी ती ऊब मेळटा पळय ताका, तकले मारताच. ताचे तकलेक मारचें न्ही म्हणून आमी कितें केलें, जांच्या मारलें तांकां आमी कितें केलें. घुस्पला रे घुस्पला, मतदार घुस्पला. म्हाका दिसना घुस्पला, तो क्लियर आहा. ताका करप्ट चलता, ताका डिफेक्टर चलता, ताका सगळें चलता. खंय घुस्पला तो. आतां तूं ओगीच डिफेंड करपा पळयता वोटराक. वोटर घुस्पल ना, वोटर क्लियर आसा. ताका नरकासुराक डोनेशन जाय, ताका टोर्नामेंटाक डोनेशन जाय, ताका सगळ्या गजालीक ताका सुशेगाद सगळ्यो गजाली जाय. आनी आतां तर नवीन आसा न्ही, ताका गव्हर्मेंट जॉबूय जाय. हें म्हाका केन्नाच कळना. दीस इज रियली फन पार्ट दॅट अगेन ऑन अ लायटर नोट एंड अ सिरियस नोट. आमी ल्हान आसतना भुरग्याक विचारता पळय, 8वेक आसता किंवा 7वेक आसता, 6वेक आसता, 9वेक आसता, की बाबा तूं व्हड जावन कितें जातलो. कोण म्हणटा आपूण दोतोर जातलो, इंजिनियर जातलो, पायलट जातलो, सायंटिस्ट जातलो, कितें कितें म्हणटा न्ही आमी कोणेच केन्नाय हांव गव्हर्मेंट सर्वंट जातलो म्हणा. No. हां, मागीर हांव ती कॉलेजी पावतकीर म्हाका गव्हर्मेंट सर्वंटच जावपाक जाय अशें प्रत्येक गोंयकाराक कितें. ना, बसून you assured this thing, whether COVID or no COVID, your monthly salary comes home. हांव तेच म्हणटा न्ही, जी गजाल हांव इनोसंट आशिल्लो, सामको ट्रुथफूल आशिल्लो, त्या वयाचेर विचारतकीर म्हाका दोतोर जावपाक जाय, इंजिनियर जावपाक जाय, आर्किटेक्ट जावपाक जाय, पायलट जावपाक जाय, आनी कितें जावपाक जाय. पूण तोच 9वेचो भुरगो जेन्ना फर्स्ट इयर सेकंड इयरा पावलो, ताका गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक जाय. हें गोंयकाराची कशें कित्याक लागून बदलता. आनी तूं सांगतात ती जर कारणां आसत हाजे फाटलीं, जाल्यार वॉट डज दॅट टेल यू अबावट अस एज अ सोसायटी. की आमचे 20, 22, 23, 24, 25 वर्साचे भुरगे, ज्या भुरग्यांनी हें गोंय घडोवपाचें, तांचे सोल एम इज टू बी अ गव्हर्मेंट सर्वंट. आनी मागीर आमी दोश जगाक दिवप, भायल्यांक दिवप, हांकां दिवप, तांकां दिवप, सगळ्यांक दिवप. पूण ज्या पिळगेन गोंय घडोवपाक जाय, ज्या पिळगेन घडये कांय मळांचेर क्रांती हाडपाक जाय, ज्या पिळगेन घडये कांय एस्टाब्लिश्ड गजाली मोडून काडपाक जाय, नवीन कितें तरी तयार करपाक जाय, इनोव्हेशन हाडपाक जाय, डिसरप्शन हाडपाक जाय, ती पिळगी म्हणटा आपल्याक गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक जाय. एंड देन वी एक्सपेक्ट की कितें तरी चमत्कार जावन तुगेले गोंयचे कितें तरी ग्रेट जातलें म्हणून. हो विरोधाभास दिसून तुका. ना, सारकें. बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हय, म्हणजे एका फाटल्या इंटरव्यूवा म्हाका चर्चिल बाबान फोन मारलो. ही वॉच द होल इंटरव्यू आनी ताणें म्हाका सांगलें तुजी एक गोश्ट चुकल्या म्हणून, वीच आय एडमीट की म्हजी चुकल्या म्हणून. हांवें कितें जाता, कॅज्युअली उलयता आसतना शब्द अशे पडटात. ताणें म्हाका सांगलें, हांवें कितें एक स्टेटमेंट केलो, एनीबडी हू लव्स गोवा इज अ गोवन म्हणून. ताणें तें पळोवन म्हाका फोन मारून सांगलो चुका म्हणून. एंड आय थिंक चर्चिल बाब इज रायट. यू हॅव टू बी बॉर्न अ गोवन टू बी अ गोंयकार. आनी जस्ट नॉट बॉर्न, तुका कोंकणी आसूंक जाय, तुका शीतकडी रायस जाय. तुवें फाल्यां ढोकला खालो म्हणून ढोकला खावन 40 वर्सां रावलो म्हणून गोंयकार जायना. जशें आमी बटर चिकन खावन पंजाबी जावपाक शकना. कशेंच जावंक शकना. कळ्ळें. आमचे गोंयकार इंग्लंडाक कितलेय रावले म्हणून ते गोंयकारूच, ते इंग्लिशमॅन जावंक शकना. तशें भायले कितलेय गोंयान रावले म्हणून गोंयकार जावंक शकना. गोंयकार जावपाक आमकां तें रक्त, सळसळटें रक्त जाय.
हाज्या वयल्यान माय फेवरेट क्वेश्चन वीच आय रियली वॉन्ट टू Why am I Because- getting a feeling that this is the trick question? नो देर इज नो ट्रिक आय डोंट वॉन्ट टू आय हॅव तुजे कडेन पळय जो मनीस सदांच विचारता ताका आनी कितें ताका तूं सारकें हो पळय अश्यो आनी अश्यो करून हें करतलो माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल हय is protection of a Goan interest. आता ते मागीर तुमी कितेंय म्हणात ओके दे आर ऑलरेडी एक्झिस्ट अ लॉट ऑफ थिंग वीच यू नो ओके आय वॉन्ट माय पीपल टू नो वॉट आर द थिंग्स in the Constitution of India, very specifically only for us Goans, which does not exist anywhere else in India. ताणी आर्टिकल 370 काडलें बट इन 61 आमकां हें जातकच गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गेव अस सम गूड थिंग हय एब्सोल्युटली म्हाका हें पळय आमकां गोंयकारांक कितें वेगळें दिलां तें मातशें गोंयकाराक सांगा आय थिंक तुवेंच तुजे लास्ट इंटरव्यूआ भितर हो विशय खूब सुंदर रितीन टच केला हय की आय थिंक यू ऑल्सो स्पोक अबाउट हाव इन्कम टॅक्स 5A या इन्कम टॅक्स फायलिंगा भितर 5A husband and wife हजबंड एंड वायफ बोथ Yes, क्लेम इट yes. एंड दॅट्स अ ह्यूज बेनिफीट well सो हांव एक स्टेप मुखार वचून इतलें सांगता की हांव जेन्ना कायद्याच्या दृश्टींतल्यान हय. पळयता सेंटिमेंटली हूम आय फील एज अ गोवन हय इट इज फॉर मी Yes, इट इज माय सेंटिमेंट आतां आमकां तोही प्रॉब्लेम जाला Yes. आमी सेंटिमेंटलिटी दुसऱ्याची लादपाक लागला exactly. कित्याक ती देवा खबर एक्झॅक्टली बट हांव लिगल प्युअरली लिगल पालन्साक जर पळयता आय वॉज टॉकिंग टू लॉयर फ्रेंड ऑफ मायन की ह्याच हितूंतल्यान की बाबा कशें हें पळोवपाचें सो देर आर 3 थिंग्स दॅट केम आउट ऑफ अवर डिस्कशन वीच आर व्हेरी व्हेरी नायस सी आमचे कडेन सक्सेशन लॉ आसा आमचो हय गोंयचो इवेंतार सामकें हय बरोबर हय that is one criteria where you can establish that somebody is a Goan. हय आमचे कडेन आमचो मॅरेज एक्ट आसा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अगेन तातूंतल्यान तूं सारको एस्टाब्लिश करपाक शकता गोंयकार कितें इवन शरायत लॉ डज नॉट ओवरराइड इट इट इज गोयास करेक्ट इट इज आवर्स It's ours. the uniform civil code it's ours Yes, and we are proud of it absolute- proud we are of proud it. of it Proud of yeah it. Absolutely. we are proud of it Absolutely. आणि तिसरो जो आसा so तिसरो गजाल इज तुजें डॉमिसायल डेफिनेशन Yes. बरोबर Yes. आतां हातूंतली 2 गजाली ज्यो आसात दे आर सो सॉलिड अँड वी शूड बी फायटिंग टू प्रिझर्व इट इफ समबडी एवर ट्रायज टू डायल्यूट देम अँड टू ट्राय टू इम्पोज समथींग एल्स अंडर द गायज ऑफ अमेंडमेंट्स तिसरी जी गजाल आसा इज अ फ्लेक्सिबल गजाल वीच वी एज सिटीजन्स एज पॉलिटी can make amendments as per our requirements. So where is the confusion? न्ही हाजेच हातूंकूच म्हाका कितें आशिल्लें कितल्या गोंयकारांक सांगपाक आशिल्लें आमचे पळय एक्झिस्टींग लॉज आसात हय वी कॅन मेक इट गोंयकार फ्रेंडली करेक्ट जस्ट बाय ट्विटींग इट बिकॉज ऑल दीस लॉज अर्लियर सगळ्यांत धरून चलताले की आमी गोंयकार करेक्ट गोंयकारपण आसा आमचे कडेन इट इज नॉट समथींग दॅट इट इज नॉट देर आमचे कडेन आसा ओके यू वॉन्ट टू स्ट्रेंगदन इट यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट फर्दर डू इट बट डोंट कम आउट ऑफ समथींग एल्स ऑल टुगेदर वीच इज जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनरेस्ट आनी जाका लिगल बेजीस ना कॉन्स्टिट्युशनल बेजीस ना आनी जाका हिस्टॉरीक बेजीसय ना अशी एक गजाल जर तूं नवीनच हाडून जर आज तुगेलें रिडेफिनेशन जर स्टार्ट केलें यू आर गोइंग टू इनवायट ट्रबल यू आर गोइंग टू इनवायट अनरेस्ट डू वी वॉन्ट दॅट दॅट्स द क्वेश्चन काय आमचे कडेन जे ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसा जाका इतिहासीक आदार आसा जाका लिगल आदार आसा जाका आमचो सामाजीक आदार आसा सांस्कृतीक आदार आसा धार्मीक आदार आसा आनी कायदेशीर आदार आहा हें चड घट करया हांव तुका आनी एक हातून मरे एक ब्युटिफूल स्टोरी सांगता हय अदूत बाब केन्नाय समज मेळ्ळो अदूत बाबाक ही स्टोरी म्हजे पेक्षा तो बरी सांगतलो दिस स्टोरी इज अबाउट द मायन्स हय मीन पळय आसा न्ही बिकॉज इट इज बॅरिंग आय एम टेलिंग यू दिस स्टोरी बिकॉज इट इज बॅरिंग ऑन वॉट इज अ गोंयकार कितें घडलें रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान ऑल दीस मायनींग concessions were nationalized by government of Goa.
तेन्ना सगळ्या ह्या मायन ओनरांनी हायकोर्ट ऑफ बॉम्बेन चॅलेंज केली ती. आनी तेन्ना हांव ल्हान भुरगो म्हणटकर बापूय म्हाका ना म्हणपाक लागलो हें तुवें आयकुपाकूच जाय म्हणून म्हाका भितर वचूंक मेळनाशिल्लो. हांव भायर रावलो. 88 हय. आनी फली नारिमन आर्ग्यूड द केस. आनी तेन्ना ASG बी दिल्लीच्यान आयिल्लो, सगळें सामकें खतखतें. फली नारिमनान 2 स्टेटमेंट केले. पयलो स्टेटमेंट, गोवा वॉज annexed and conquered by India. हें घडटा आसतना बिटवीन पोर्चुगीज सरेंडर एंड इंडियन गव्हर्मेंट देर वॉज मिलिटरी रूल. एंड इट इज अ वर्ल्ड हें तांचो तो वर्ल्ड लॉ की वेर इन there is a military rule in between conquest and surrender. All the laws of yesterday, Portuguese government continues into the new this thing. बरोबर. हें आयकले बरोबर तो ASG पळय आहा ask for adjournment. So we अजब है ये गोवा के लोक इज थ्रू. हे पळय देव देवता आसात आमकां एट वेरियस स्टेजीस इन आवर लायफ आमची आवटेपणां सुद्दां पोचोवन व्हेल्यांत. पूण देवूय खरशेलात आनी देवूय दुखल्यात की आमी कित्यांनी बॅटींग करूंक लागल्यात आज. सामकें. पयलीं गंज बारान खेळटाले, आतां क्रिकेट बॅटान करूंक लागले. पयलीं स्ट्रेट बॅट आशिल्लें, आतां सामकें क्रुक्कड बॅट. कळ्ळें. दुखता म्हाका म्हज्या तुज्या सारक्या मनशाक आज उबें रावपाक जाय. एंड लेट्स स्टँड अप फॉर दीस. एब्सोल्युटली. बट म्हजो एकच हें आसा की आमी आतां जे गजाली उलयल्यात हय, तातूंत भितर रॉकेट सायन्स कांय ना. कांयच ना. हें कोणाकूय कळटलें. हय सामान्यांतले सामान्य मनशाकूय कळटलें, विद्वानांतले विद्वान मनशाकूय कळटलें. हय सो हें जर कळून जर आमी अशी वागतात हय जाल्यार आमकां कितें म्हणपाचें, ही आमची ढोंगीपण न्ही, आमची हिपोक्रेसी. सारकें. मागीर न्हिदिल्ल्याक उठोवपा जाता, हय. न्हिदेचें सॉंग घेतिल्ल्याक कितें करपाचें. कामळ हाडून दिवपाची. न्हय, तेंच सांगता न्ही. सो आमची आज परिस्थिती ती आसा. आनी हांव ही पॉलिटिकल तुका डिफेक्टरांचें एग्जाम्पल कित्याक दिलें, बिकॉज दॅट डेपिक्ट्स इट द बेस्ट. Nobody forces us to do anything. Nobody influences us to do anything. We go, we vote, we return him back to the assembly. आनी मागीर आमी तुगेले वचून तिट्यार बसून तुगेले टेन्शन काडटा कितें जालां आमचें राजकारण काम. हाज्याकूय व्हडली हिपोक्रेसी आसा. फावो न्ही आमकां. आज आय विल डू एन एक्सेप्शन ऑन माय टॉक शो. ओके. म्हजे प्रश्न आयकून तूं यू आर अ मॅन हू हॅज ऑलवेज आस्क्ड द क्वेश्चन, नॉट रिप्लायड द दिस थिंग. हय चल, म्हज्या टॉक शोन आय मेक एन एक्सेप्शन टुडे. हय. I give you 2 questions to ask, whatever you want. ग्रेट. Feel to हय. whatever comes in your, and I will promise you I will answer with honesty. शी सामकें. चल, पयलो प्रश्न. नाव बिकॉज इट इज यू डोंट गेट नंदन कुडचडकर सिटींग लायक दीस एंड गिवींग दॅट ओपन इन्विटेशन. सो आय विल एब्यूज दॅट इन्विटेशन. Done. सो पयलो प्रश्न, तुजे इतले राजकारणी इश्ट आसात हय आनी तांकां तूं सामको लागींच्यान भितरल्यान भायल्यान वळखता. हय आनी आतां न्ही, हय. फाटलीं 3-3.5 दशकां तुजी इश्ट आसात आनी तूं वळखता. हय नवीन राजकारणी हय जे यंग राजकारणी म्हण आयले हय गोंया भितर, हय खूब जाण म्हाका खूब फावटी सांगतात की यंग येतकीर कितें तरी बरें जातलें अशें चिंतिल्लें, हय ताणें आनीक पाड घालें म्हणून. हय आनीक ओल्ड राजकारणी, यू आर वन पर्सन जाची इश्टागत ह्या दोनूय सेगमेंटा कडेन आसा. हय चड पाड कोणें घालें? नवीन चेंज म्हण आयिल्ल्यांनी काय ओरिजिनल म्हण आयिल्ल्यांनी?
Now you're smiling. Now you're, No. Now you're mentally trying to wriggle out. I am not wriggling Why? out. I am not. I really want to answer this question तरी बरं आहे नाव विचारलं ना. beautifully. No. I'll come with all names and to विचारपाचीच गरज ना. I Great. will come with names. Great. Okay. Right. I'll tell you. हय. See, the politics, original politics Right. of say दोतोर आमचो senior Rani. Right. Okay. Sardin Bab. Okay. That was outstanding. हे सेक्शन 17A पळय आयलां हिल कटिंग आनी हें राणे बाब हांगच्यान एअरपोर्टाचेर वतालो ओके ही सॉ समबडी एस्कावेटिंग अ हिल ही सेड वॉट आर यू डुईंग यू आर डिस्ट्रॉईंग गोवा एअरपोर्टाचेर वचून ताणें लँडलायनीचेर फोन मारून चीफ सेक्रेटरीक सांगलें गेट अ लॉ इन वीच आवर हिल्स वील बी प्रिजर्वड ओके ती कळ आशिल्ली आय डू नॉट नो सार्दीन बाबा सारक्यान केन्नाच खंयच्या फायली दवरून कितें मागलां म्हणून ओके देर वॉज थंय तो हीज ओन्ली टायम पास वॉज ही वूड डू अ ग्रेट ह्युमर बिकॉज सकाळच्यान सांज पर्यंत तें गोंयचें आयकुवप कंटाळटालें ओके सो अशे गोंयचे सगळे पयलींचे बरे पॉलिटिशियन आशिल्ले आतां ट्विस्ट केन्ना जालो तो सांगता तुका ट्विस्ट ह्या गोंयकारांनी केलो जेन्ना आमी वचून व्हेरी गुड. आता तू म्हजी भाशा उलोवपाक लागला. ना आय एम टेलिंग यू आमचे आय एम सी आय नेवर ब्लेम समबडी एल्स आय ब्लेम माय सेल्फ हांव जेन्ना वचून पॉलिटिशनाच्या घरा भायर मागूंक लागलो बाबा रे म्हजें टुर्नामेंट आहा म्हाका 1 लाख जाय थंय सांजचो वचून कोण म्हणटा म्हजें घर मोडलां म्हाका 50,000 तिसरो म्हणटा आपूण कोण भायर वता म्हाका टिकेट घेवपाक पयशे ना पॉलिटिशियन कितें पयशे थापतले दे हॅड टू डू अ रॉबिन हूड थॉट प्रोसेस ऑफ टेकिंग मनी समवेअर टू सेट भाट जालें हें त्या भाटान तें सारें घालपाक हे पयशे घेवचे पडले आनी हाजे कारणीभूत आमी बिकॉज वी नेवर सेड दॅट बाबा तुम्ही पैसे तू आता ऑप्शन 3 काढले हांवें तुका दोन ऑप्शन ना आय एम नवीन बरें काय पयलींचे बरें आय एम नॉट डकिंग आय डू नॉट नो टू डक अ क्वेश्चन नवीन बरें काय पयलींचे बरें I'll tell you let me come to the see if tomorrow I have to ideate with a thought process okay intelligent thought process to Goa की बाबा म्हाका उलोवपाक जाय I would go to Vijay Sardesai ओके हीज थॉट प्रोसेस फॉर गोवा कळ्ळें तुका समज हांव आतां आय वूड गो टू हीम समज म्हाका विचारपाक जाय की एक 10 जाण लोक आसात आनी त्या 10 जाण लोकांक बायलेन कशें बरें करचें इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी आय वूड गो टू उशा वॉट उशा हॅज डन नॉन पॉलिटिकल फाल्यां ताजेर उशाक वोट पडू न पडू Usha has done for those people. हें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलो लेट्स कम टू द अदर नवो तुजो मनोज आयला ओके गूड बॅड ऑर अगली ही हॅज क्रिएटेड अ वेव ओके नाव माय दिस थिंग टुडे इज हे पळय सगळे यंग खतखतके गोंयकार आसात तुका हांगा हाडपाचोच म्हजो मुद्दोच तो हे सगळे पळय नवे खतखते उबळटे सळसळटे अरे एकठांय करया मरे तांकां सगळ्यांक एक बरें हॉटेल हें घेवया सगळे BJPचे बरे सळसळटे हांकां आपोवया बाकीचे विजयाक सांगया तुजे सगळे सळसळटे धाड तुजे चर्चिलाक सांगया तूं आयडिएट बरें खतखतें करात गोंयचे पासत वेर दे वूड बी अ बायबल फॉर गोवा नाजाल्यार हें फ्रॅगमेंटेड थॉट तूं म्हणटा तशी तुजो माड तुज्या घरान तुज्या माडाचो नाल्ल बरो काय म्हज्या नाल्लाचो नाल्ल बरो हाजेरूच झगडी जातली आनी आमी गोंयान स्पेशलिस्ट तो म्हणटलो हांवें सारें घालें तें ऑर्गेनीक हांव म्हणटलो हांव शेण घालतां कळ्ळें तुका निमाणे कडेन कितें जाता थापे करून आमीच आमच्या तोंडाचेर शेण मारतात कळ्ळें गरज आसा डू नॉट फ्रॅगमेंट तुका चड डिसअपॉयंट कोणी केलो जाणटेल्यांनी काय भुरग्यांनी
तो मुगे प्रश्नाची उत्तरच दिना तो म्हाका ना ना डिसअपॉयंट चड कोणी केला तुका हांव सांगता खरो स्वता आज हांवें समज हें सुरू केलां डिसअपॉयंट हांव जाला म्हाका लागून बिकॉज आय डीड नॉट हॅव द बॉल्स टू स्टँड अप तूं जाणट्यांनी भुरग्यांनी म्हणना I am saying what is Goa today? It is a failure of thought process. I am blaming myself because I accepted a failure to be a part of my life. Let's stand up. Let us change. Very easy to blame somebody. करेक्ट कळ्ळें बापायन म्हाका एक त्या खातीर हांवें दीस सांगलें न्हू. बापायन म्हाका एक दीस हांव कसले तरी हाजेर उलयतालो आनी आय यूज टू ब्लेम ही कळ्ळें मी पापया म्हणपाक लागलो आयकय दुसऱ्याक ब्लेम करपाक व्हेरी इजी तुज्यान जाता करेक्ट म्हणून हांवें सांगलें न्ही वी द पीपल म्हणून हां करेक्ट इट आय सी ऑल आर माय फ्रेंड्स ओके आय डोंट गो देर इज नो पॉलिटिकल पार्टी ऑर देर इज नो पर्सन हू ताजें दार म्हज्यान उगडून भितर गेल्यार रेस्पेतान ताका हांव सांगूं शकता देर आर मेनी पीपल आय टॉक टू गेट आयडियाज बाबा बरें करया मरे हें समज हांव तेच म्हणटा हें समज पळय हें समज गोंयचें बरें जातलें म्हजें आनी तुज्या सारक्या मनशान खांद्यार सामकें, सामकें. हें घालून प्रश्नूच ना. वी नीड टू गो टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड से बी द चेंज and let us make it happen. Let us be the change. And you are the number one catalyst. जेन्ना च्या करतात पालो घालपाक पळय तो पालो तूं हो पालो त्या बुडबुट्ट्या गरम पळय जालां तातूंत तूं पालो गेट एवरीबडी टुगेदर फॉर गोवा एब्सोल्युटली देर कॅनॉट बी टू थॉट्स अबाउट इट हां ताजे बद्दल डावटूच ना आतां हांवें तुजो बाउन्स केला काम सारको उरला काळजांतल्यान उलयलो आय शूड रियली थँक यू फॉर टेकिंग अस ऑन दीस जर्नी यस फ्रॉम 17A to 16B. So that's what our politics is. आता absolutely. दुसरो प्रश्न फुडल्या इलेक्शना उपरांत हय तुका मुख्यमंत्री म्हणून कोणा पळोवपाक आवडटलें ब्रिलियंट क्वेश्चन कळ्ळें तुका इट्स अ I told you, I'm वेरी going to- वेरी 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 ब्रिलियंट क्वेश्चन अशें न्हय की कारण लास्टाक जर आमी अजेंडा फॉर गोवा म्हणटात हय कोण तरी तो मुखार वचचो पडना थंय हय तुका खरें तूं आनी सांगू हांव काय झगडपा ना खरें सांगू हय सामको विदाउट दिस थिंग हय. आय विल डॉज युअर क्वेश्चन बट आय विल आन्सर इट ब्युटिफुली हे कितें जाता? ही cheating जाली. चिटींग करनासतना उलयता कळ्ळें बरें, तुका हय. हांव तुका सांगता हांव 40 पळय नवे आमदारा म्हऱ्यान आसा हय. तांच्या म्हऱ्यान वचून असो पांय पडून सांगतलो हय पळय तुमी जिखून आयल्यात गोंय समज बरें जातलें जाल्यार जिखनाशिल्ल्या मनशाक चीफ मिनिस्टर करात म्हणून अँड आय वील प्रपोज युअर नेम नाका हय कित्याक अरे सी आय डोंट हॅव द स्टमक फॉर इट म्हणून लिसन वाय नॉट दिस थिंग प्रमोद आचार्य कॅन बी अ चीफ मिनिस्टर वाय नॉट तुका बेस्ट गजाल सांगू हे दीस इज पयलीं म्हळ्यार हांव काय कोण एग्री जावचो ना तुका काय म्हटल्यार कोण वाय नॉट म्हटलं नाही नाही आयकय नाव लेट मी टेल यू ह्याच गोंयकारांचे कारण हांव तें मरे मुरवत पळय तुमची आहा न्ही मुरवत कारण मुरवत दवर नाका लिसन यू नेवर नो नेवर अवर जर्नी इज फ्रॉम 17A to 16B पळय ती जर्नी जी आसा आनी तें स्ट्रक्चर जर आसा त्या स्ट्रक्चरा भितर निवडून येवपी मनशाक आनी तूं सांगता तशें निवडून येवपा खातीर तो आज इन्वेस्टमेंट पळयता आनी मागीर तो इन्वेस्टमेंटा भितर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पळयता जर ताजो पोस्ट निवडून येवपाचो काळ हो जर ताजो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ताका म्हजे सारकी आनी तुजे सारकी कशें परवडटलें ना पळय तुका हांव खरें सांगता इट इज आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियन्स व्हेरी क्लोज कळ्ळें तुका यू नीड अ गुड मॅन एट द हेल्म ऑफ दिस थिंग सो वाय नॉट यू इट्स नॉट अबाउट दॅट इट्स अ थॉट मी म्हळ्यार तूं कितें हांव म्हणना तूं म्हणटा की म्हजे सारको मनीस हय बरोबर न्ही हय सो इट्स अ ग्रेट थॉट बट द पॉयंट इज वी आर इन अ इलेक्टोरल डेमोक्रेटीक सिस्टम
आनी तूं जर म्हाका विचारशीत हें म्हजी सामकी फ्रँक ओपिनियन इज दॅट जर निवडून येवपाची जर कोणाची क्षमता ना आनी कोणाक निवडून हाडप हें जर आमकां कळना यथा राजा तथा प्रजा म्हणटा पळय ताजें यथा प्रजा तथा राजा वी कॅनॉट ब्लेम एनीबडी वी विल गेट द चीफ मिनिस्टर वी डिजर्व. Yes, you said it. You have replied beautifully दॅट वॉज माय क्वेश्चन. तुका नाव सांग म्हणिल्लें हांवें तें तुवें सांगलें ना. To your own question. तुवें तें गुणावन फिरून सारकें ती गुगली म्हजेरच घाली बरें. परत. Let us या हाजेर हय. let us this thing to do one thing, okay? Every month between us, हय. let us do one talk show. डन. कळ्ळें? हय. आमचो पळय हो म्हयन्याचो मोरल ऑफ द स्टोरी, सारांश ऑफ द सामकें. स्टोरी. Done. कळ्ळें तुका? Done. यू आस्क, आय आस्क. हय. कळ्ळें तुका? 100%. We can maybe let people know to read between the lines. हय. सामकें. Let Absolutely. us close the interview with this thing. हय. म्हयन्याक एक करया. सामकें. सारांश जो आमी ह्या म्हयन्यान घेतलो ताजेर. सामकें. डन. 100%. Pramod Bab, thank you very much. First time I really felt happiness in understanding views which also mean for Go. कारण म्हाका वचून कोणाची मतां मागपाची नात. There is, it's beautiful. And Thanks a lot for this opportunity. I wish all Goans think on these lines. कारण अशी कित्याक? उलोवपाची संद कित्याक हें करप इज स्वताची प्रोग्रामां केन्नाय मेळना. ना म्हणून सांगता लेट अस ती कितें जाता यू हॅव टू बी रिस्पेक्टफूल बट दीस बिकम्स अ कॅन्डीड यू कॅन एन आय डोंट हॅव अ अजेंडा की बाबा हेंच तेंच कितलेशे म्हजे क्लोज फ्रेंड दुखले बट आय डिडंट इवन नो देर वॉज समथींग करेक्ट. I have a very clean heart. My friends are my friends. No more this thing. But priority for Goa and Goans always comes first. Some. Okay. Thanks a lot. Thank you very much.